श्रीलंकेच्या नाल हाडपाचो प्लान सध्या तरी शेतकी मंत्री विजयान रद्द केला। तो म्हणता त्या गजालीक बरोच विरोध झालो। सध्या सरकारान मदी पडून नाल्लाची शॉर्टेज आणि प्रेजाचेर कंट्रोल हाडपाक सुरवात केल्या। पुढे हायब्रिड नाल्ल लागवडीचेर खंय सरकार काम करतलो। सरकार सध्या हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यांनी सबसिडाइज नाल्ल दिता। बारीक मोठे 3 सायझींनी नाल्ल 15, 18 आणि 20 रुपया। गोंयांत जे नाल्ल शॉर्टेज जाल्या हे नाल्ल आमी जे जाग्यांतल्यान हाडटाले थंय ड्रॉट जालो, चड करून रायलसीमा आनी सावथ कॅनरा। म्हणून एक सजेशन अशें आयलें की दुसऱ्या प्रदेशांनी नाजाल्यार देशा भायर म्हळ्यार इवन श्रीलंका अशे प्रदेश असले गांवांतल्यान इम्पोर्ट आमी करपाक ट्राय करप। ताजे खातीर हांवें तें अशें सजेस्ट केल्लें। सजेस्ट करतकच रोखडेंच काँग्रेसीचो क्रिटिसिजम आयलो की श्रीलंकेच्यानूच कित्याक काय म्हणून। सो आतां सरकारान जे प्रायस कंट्रोल मेकॅनिजम तयार केला आनी इंटरवेंशन करता, हें इंटरवेंशन करता थ्रू बायींग फ्रॉम ट्रेडर्स एंड फ्रॉम प्रोड्युसर्स लायक गोवन लँडलॉर्ड्स। सो हे आतां आमचें चालू उरतलें। आमी दुसरे आनी कसली प्रक्रिया अजून मेरेन आमी विचार करूं ना। आनीक देरफॉर दीस श्रीलंका म्हणून जे हांवें मेन्शन केल्लें ते आमी ताजे फुडें कांय एक्सप्लोरूच केलें ना, थंयच्या थंय ते आमी सोडलें कित्याक लोकांचें ऑब्जेक्शनूय आयलें। आज अशें जाल्लें आहा की जे व्हडले नाल्ल कोकोनट प्रोड्युसींग कंट्रीज आर ऑल्सो इम्पोर्टींग कोकोनट बिकॉज कोकोनट यूज हॅज डायवर्सिफायड। वर्जीन कोकोनट ऑयल म्हणटा तो सामको एक गरजेचो इशू जाल्लो आहा। कोकोनट इज बींग एक्सपोर्टेड एस्पेशली फॉर कॉस्मेटिक्स because of the biting winters in Russia and Germany and so on and so forth. So as a result of which coconut producers also are falling short of coconut. So goincho problem also ha ki long term solution is price control mechanism. Short term solution is price control mechanism. Long term solution will have to be by producing more coconuts. आता हे बेगिनतल्या बेगीन करप म्हळ्यार only way is to go for hybrids. आता पोस्ट असेंब्ली सेशन आय थिंक वी विल हॅव टू गो एंड सी हायब्रिड्स। संपूर्ण म्हणटा ती एक वेरायटी हांगा चलता। बार्देजांत काणक्या लोकांच्या उदकाक हाल। फाटले कितलेशेच दीस जाले तांकां उदक ना। कंप्लेनी करून थकले, कोणूच आयकूंक तयार ना म्हूण निमाणे काणकेच्या लोकांनी म्हापशेच्या PWD एक घेराव घालो। 2 दिसां भितर प्रश्न सुटना जाल्यार रस्त्यार देवपाची लोकांनी तयारी केल्या। सप्लाय जर टाकेन पडना तू थंय वचून कितें करतलो? मेन सप्लाय मागीर तुम्ही आता म्हणते आपण जेमा फोन केलो दिस इज राईट जेमा फोन मीटिंग आम्ही सगळी डिटेल्स पण तुम्ही रिटर्न कित्याक दिना? पॉलिटिकल रिटर्न मागतलो तो आजवर काडटलो आमचो डिसेंबर पासून उदीक सप्लाय बेस्ट आसलो, काय प्रॉब्लेम नासले। म्हणून आमी आता ह्या 3 म्हयने आमकां उदीक सप्लाय इतलो त्रास जाता, उदीकूच येना। लोकांक टँकर हाडचे पडटा आनी बाबड्यांक आपलो दीस काडचो पडटा। हांव अशें म्हणटा की हांगासर जे एई आसा आनी इंजिनियर आसा मिस्टर आग्नेर, हो आग्नेर फाटली 18 वर्सां हांगासर आहा। म्हाका एकच प्रश्न मिडियाक विचारपाक जाय, जो इंजिनियराक 18 वर्सां आसा, फाटली 6 वर्सां हांगा सप्लाय सिस्टमॅटीक आसा, तेन्ना मदींच सप्लाय स्टॉप कसो जालो? चॅलेंज करता इंजिनियराक, आग्नेराक स्पेशल चॅलेंज करता की हो घर जावं जाल्लो मिनींग कितें? 18 वर्सां सिस्टम आसून ताका सिस्टम खबर ना, हो कित्याक तो इंजिनियर आमकां बार्देशाक? ताका करंट आसलो ट्रेनिंग घाला ताका 6 म्हयने। हांव सांगता कित्याक कोता येना, स्वता हांव इंजिनियर आसा, आमकां खबर आसा। आम्ही प्रायव्हेट कामां आसा, आमकां जर काम ना बोकार खोट पडटलें आमच्या। हांव आतां 70 वर्सांची हे आसा म्हातारी, तेन्ना उदीक म्हाका वयर चडना आनी हांव 4-5 फावटी येयली जाल्यार आग्नेल आहा तो तुकाच उदीक येयना म्हण म्हाका धांवडून घालता। हांगासर 2-4 फावटी म्हाका आग्नेलान धांवडून घालता। त्या आग्नेलाक हांगा दवरपाचें ना, आमकां उदीक तो दिना। आनी ह्या 7-8 वर्सांनी तेणी आग्नेलाच उदीक आमचें हे करता, नोट करता कितें तरी। आग्नेलाक खंयसून तरी फायदो आहा तेन्ना आमच्या उदीक बंद करता आग्नेल। खंयच्या तरी टाकयेनसून तो उदीक सप्लाय करता कोणाक तरी आनी आमकां उदीक बंद करता। उदकाचो जो फ्लो आमच्या टाकयेन पडपाचो आहा तो फ्लो पडना, फुडें आमकां फ्लो जर पडना आमकां उदकाचो जाल्यार उदक काणकेकारांक कशें मेळटलें? आनी हेंचें उत्तर कितें आहा? तुमची घरां वयर आसात, वयर आसा हेणी म्हणपाक आतां हे योग्य न्हय वयर आसा अशें म्हणपाक। 6 वर्सां उदक वयर चडटालें सगळ्यांक, आतां सडनली वयर आसा ही म्हणूं शकना। सेकंड थिंग हे म्हणटात कितें कनेक्शनां वाडल्या, कनेक्शनां एका दिसान वाडयली तुमी आनी उदक स्टॉप जालें। जेन्ना पळय हांगासर फाटल्या मिनिस्टरान कोणें तरी हांगासर म्हापशान उदकाचो प्रॉब्लेम केल्लो तेन्ना म्हापशेकारांक उदक फूल गेलें। कशें गेलें उदक आनी काणकेकारांक उदक स्टॉप जालें? म्हणजे खंय तरी हेणें उदक हे डायवर्ट केल्लें आसा। म्हाजो आरोप आसा
हेणी कोणाच्या तरी दबावा खाली येवन हे उदक काणक्या आमच्या स्लो केल्ले आसा हेणी फ्लो जो तो उदकाचो पडना आनी म्हाका अशें दिसता जे ऑपरेटर सुद्दां हेणी दवरलेले आहा पळय तो आग्नेल सांगता कितें हे ऑपरेटर आमकां न्यूज दिता की उदक तांकां येता म्हणून जर तर ऑपरेटर जे फर्स्ट हांकां न्यूज दिता हे मानतात जाल्यार हे मानतात आनी हे वगी आसा हेजो अर्थ कितें खंय तरी मुरलेलें आहा खंय पाणी मुरलेलें आसा अशें म्हाका दिसता वासियांनी ठरयल्लें आसा येता ते बेरेस्तारा आमी हांगा मिनिस्टराक घेवन हांगासर आमी आंदोलन छेडटले म्हणून आमी वगी तशें रावचे ना. घेऊया एक ब्रेक.